नमस्कार. RDXGOAच्या कोंकणी खबराचित्रांत प्रीती डिसूजाचो तुमकां येवकार. सुरवेक आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक RDXGOA वतीन दिवाळीच्यो शुभेच्छा. पळोवया आमच्यो अपडेट खबरो. राज्यांत तशेंच केंद्र शासीत प्रदेशांक केंद्र सरकारान वाट्ट 17,000 कोटींची लुकसाण भरपाय जारी केल्या. जाल्यार गोंयाक 163 कोटी 37 लाखाची लुकसाण भरपाय मेळ्ळ्या. राज्यात श्रीकृष्णान नरकासुराचो वध केल्या उपरांत दिवाळेक सुरवात जाली. घरादारांनी रांगोळी रंगली, दिवे सजले, कारिटां फोडून फोव खावन लोकांनी दिवाळी मनयली. दिवाळीच्या मुहूर्तार मोदी सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाचो अबकारी कर उणो केला. त्या खातीर आतां गोंयांत पेट्रोल 12 जाल्यार डिझेल 17 रुपयांनी सवाय. फातोड्डा पुलिशेन मूळ हुबळीच्या 3 आरोप्यांक मोबायल चोरी प्रकरणात अटक केल्या. तांचे कडल्यान सुमार 1,70,000 मोलाचे मोबायल जप्त केल्यात म्हूण फातोड्डेचे PI कपिल नायक हांणी म्हायती दिल्या. अंजुणा हांगा एका शेकाक उजो पेटलो. सुमार 5 लाखाचे लुकसाण अदमासीत आसा. उजो कित्याक लागून पेटलो हाचें कारण मात अजून स्पश्ट जाल्लें ना. पेडणे मतदारसंघातले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी जितेंद्र गांवकर हांणी गोवा फॉरवर्ड पक्ष सोडलो. राहुल द्रविड क्रिकेट टीम इंडियाचे जाले मुखेल प्रशिक्षक. आता T20 विश्वचषका उपरांत ते जबाबदारी स्वीकारतले. इतले ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां सगळे घडणुको www.rdxgoa.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच RDXGOA ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर जिओ TV आनी टाटा स्काय ॲपाचेरय हे सगळे घडणुको लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटस्ट अपडेट्सां खातीर आमचे YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं.